केपेंच्या 2 गावांमध्ये आशिल्ल्या अंगणवाडी दुसरे सुवातेर व्हरची न्हय म्हण थळाव्या लोकांनी मागणी केल्या। ग्रामपंचायतीकडेन बालवाडी व्हेली जाल्यार लोकांक पयस पडटले आनी गरज म्हण लागींच आशिल्ल्या नर्सरीन भुरग्यांची ॲडमिशनां करची पडटली म्हण थळाव्या लोकांनी उलोवन दाखयला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमकां ती बालवाडींतली बाई सांगपा लागली पयर मे म्हयन्या आमगे बालवाड शिफ्ट कोताय म्हण पंचायती कडेन। आमकां हिंग बालवाड जाय वो थिंग जाय तो आमी सांगलें आमकां थिंग नाका हितू पयस चलोन हितू पयस आमकां हिंग 5 मिनटां भितर पावताय आनी हिंग आहल्या जायतीं भुरगीं येताय थिंग आमी व्हरपानाय भुरग्यां बालवाडीन आनी ती सांगताय टिचर सगल्या भोंवन भुरग्यांक कलेक्ट करता म्हण एक एकटे घरा। आमी सांगलें सकाळ 8:30 टिचर भोंवपा लागतली हिंगा थिंगा सगल्या भोंवत म्हळ्यार 12 वर जातलें। मागीर भुरग्यांक वत्तो केदो ना मागीर तांकां मीठ मील दिवपा जाय तें ती दितो केदो ना आनी भुरगीं पावतो केदो ना एक वर म्हळ्यार देखून भुरगीं घराको पावपा नाय आनी आमकां नाका थिंग वयलो बालवाड आमकां हिंगा जाय आनी ती थिंग वर म्हणटाय जाल्यार आमी व्हरपा नाय कित्याक थिंग वयली आनी नर्सरी वयली एकूच टायम जाता। आमची गांवां बालवाडी आसा ती आमकां आमची गांवांक जाय कित्याक आमची भुरगीं धाकटी आमकां लागीं आसा ही थिंगा ती कितली किलोमिटर पयस आहा ती आमकां भुरग्यांक पावपाक आनी कास्तीक आनी मागीर आमी केजी थिंगा नर्सरींक घालतली नाजाल्यार अशें करून पयस पडले जाल्यार गाडी तुम्ही हांगा कितली वर्सां जाली आसली आतां हांव ल्हानपणीसान म्हाका आतां जाली 40 आनी 8 वर्सां तेज्या हांव ल्हान आसतना वयतालें बालवाडीन। कितली पयस ते पडटा तें एक देवराची वाट आहा वचपाक। हय हांव बालवाडी कित्याक घायला हिंग बोर शिकयताय न्हू नाल्यार म्हज्यान घालपा जातालें केजी नर्सरी बी हिंग बोर शिकोन भुरगीं जायतीं अशें करून इस्कुलान बरे भशेन शिकलें आनी हितू वर्स ती बालवाडी आसून आतां कित्याक हाडपा जायी आनी ते पासून ते दुसरी हितू शिफ्ट करपा सोदताय ती दुसरी एरिया आमी हितू पयस थिंग वचोन 2 किलोमिटर हितू पयस आमच्यान घालपा जावपा ना आनी आमी बालवाडी नाल्यार घालपा ना हितू पयस आसल्यार। हय आमकां हिंगाय जाय ते आमकां थिंगा वचपाक पयस पडटा आनी आमकां 2 भुरग्यां व्हरपा पडटा। ही बालवाडी 2 गांवां मदीं आसा न्हवणेबार आनी किनेबार आनी एसटी लोकेशन आहा टोटल 100% आनी ही बालवाडी सेडिबो आसा ती ही बालवाडी शिफ्ट करूं सोदता एक 3 किलोमिटर आसा पयस अवेड्या पंचायती फाटल्यान आनी हे लोक सगळे लोक कामां वचपी लोक भुरग्यांक सकाळीं फुडें बालवाडी सोडून कामां वचपा लोक आनी तांकां इतली पयस ती सोडपा तयार ना जर तर थिंग तो शिफ्ट करताय जाल्यार पाड्डी इस्कॉल आसा ते इस्कॉलाची बस येता ते बसीचेर घालता म्हणटाय लोक। कित्याक हिंग आमकां हिंग बोगले बालवाड आसा ते आमकां पयस नाका कित्याक नाकाय म्हूण ती विचारताय म्हणपा लागली आमी सांगलें हिंगसोन हितू पयस थिंगा आमी कितकोन वयतलीं हिंगसोन चलोन वचपा थिंगा अर्द वर जाय म्हणटरी आमी तांकां सांगिल्लें आमी चेंज कोनाय कळ्ळां तुका आमी सांगिल्लें ताका आमी हिंगा बालवाड दोताय आनी आमी हिंगा हें करता म्हणना जाल्यार आमी बालवाडी थिंगा धाडपानाय म्हूण आनी अशें करून आतां भुरगीं जुनासून हें केलें तेमी चालू केलें तेमी तांकां आमी सांगिल्लें जुनासून आमी थिंगा धाडपानाय आनी आतां 2 जाणां वा 3 जाण भुरग्यां तेमी नर्सरी स्कुलाक घाल्या म्हूण आतां आमी कितें करपाचें ताका लागून आतां आमी हिंगा दवरतलीं। आता तुम्ही तसे सांगले न्ही की आम्ही पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणून म्हणजे हांगा सेफ असतले सो त्याच्याप्रमाणे तुम्ही आमकां बरोवन द्या त्याच्याप्रमाणे हांव फॉरवर्ड करता डिपार्टमेंटाक। तुम्ही पेरेंट्सांक सांगला बरोवन दिया म्हणून तशें नाही पण घेता आनी त्या प्रमाणे तुम्ही फॉरवर्ड करतली।